खोलकारान परत एकदा स्टेटमेंट केलं की डिसिप्लिनरी एक्शन जशी ह्या मेंबरांचेर जाल्या तशी तुमचेरूय डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग्स चालू आहा म्हणून आनी ताका तुमी रिप्लाय दिना म्हणून एंटी पार्टी एक्टिविटीचे नोटिसीस तुमकां गेल्ल्यो. पळय हांवें म्हाजी सगळी रिप्लाय दिल्ली आसा. जेन्ना CC मिटिंगेक म्हाका आपयल्लो तेन्ना पॉयंट टू पॉयंट रिप्लाय दिना तुमी जे आरोप हय केला. हांवें म्हाजे कितें रिप्लायज आसा ते हांवें दिल्ली आसा. CC मिटिंगेक वर्बल्ली बसून ज्या टायमार मिटींग आसली तेन्नाय म्हाज्यो सगल्यो रिप्लाय वर्बल्ली हांवें दिल्ल्यो आसा. एज वेल एज हांवें रिटनूय म्हाजें कितें आसा तें सगळें तांकां दिल्लें आसा. आनी एज पर दॅट हांवें तांकां फुडेंय सांगलां की ताका डिफरंट प्रोसिजर आसता. ते प्रोसिजर सगळें हांवें सांगलां. एज पर आमचें पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा त्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे कितें पॉयंट्स आसा हे सगळें मांडलेलें आसा. आनी फुडें कितें आसा म्हाकाय क्लेरिफिकेशन हांवें मागलेली ती आजून पर्यंत तरी म्हाका मेळोंक ना. आनी तुमी तुमचें दिला म्हणटा रिप्लाय कितें. हय म्हाजी रिप्लाय कितें दिवपाची आसा ती हांवें सगळी रिप्लाय दिल्या. आनी ऑफीस बेरर्स हॅज टू अब्लाय बाय इट एंड गिव अस द रिप्लाय.